धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवाते सांगता मेळ्ळो नासले. तेदवा एकासाने कठीण चड वारे आयिल्लेले बरे मोळबारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत भरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा शक्ते प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयलेले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेले हर एकल्याक आपापले भाशेन आयकताले देखून लोक सकड तटक जालो. ते शर्मेले आनी विस्मीत जावन म्हणाले, पळया, हे उलयतात ते समेस्त गलिलियागार न्हयवे? तर आमचे मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे आमचे मायभाशेन आयकता तें कशें? आमी हांगा आसाम फार्तियांतले, मेदियांतले, एलामांतले, मेसापोतामियांतले, जुदेयांतले आनी काप्पादोसियांतले, पोंतुसांतले आनी आसियांतले, फ्रिजियांतले आनी पांपिलियांतले, इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमांतावन सयत आयलेले. जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयले वारस मेळ्ळेले क्रेतांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत. तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशांत ते सांगतात ते आमी आमचे आमचे मायभाशेन आयकता. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. धाड तुज्या आत्म्या सर्वेस्परा आनी संवसाराचे रूप तूं नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो वर्थो तूं महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय. श्लोक. धाड तुज्या आत्म्यांक सर्वेस्परा आनी संवसाराचे रूप तूं नवें कर. कितली अगणित सर्वेस्परा तुजी कृत्या जानवायेन तुवें ती सगळी केल्याय. तुज्या रसनांनी पृथ्वी भरल्या. श्लोक. धाड तुज्या आत्म्यांक सर्वेस्परा आनी संवसाराचे रूप तूं नवें कर. तूं तुजे तोंड लिपयशी जाल्यार ती घाबरतात. तूं तांचो स्वास काडशी जाल्यार ती मरतात आनी धुळींत परततात. तूं तुजो स्वास भायर धाडशी जाल्यार ती रसून येतात आनी पृथ्वेचे मुखामळ तूं नवें करताय. श्लोक. धाड तुज्या आत्म्यांक सर्वेस्परा आनी संवसाराचे रूप तूं नवें कर. सर्वेस्पराक महिमा सदां खाल. आपल्या कृत्यानी सर्वेस्पर संतोष मेळो. मुझे कवन ताका प्रसन्न करो कित्याक सर्वेस्पर म्हाका संतोष दिता. श्लोक. धाड तुज्या आत्म्यांक सर्वेस्परा आनी संवसाराचे रूप तूं नवें कर. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. त्या पासत हे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणी मनीस जेजू शिरा पडलोलो म्हणना. तेच परी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विने कोणी मनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगूंक शकना. आत्मीक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकच सोमयांची आमी सेवा करता. आनी कामाय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण समेस्तातय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्यांची देणी समेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यांत. कूड एक जाल्यार सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यार एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्तांतय घडता. आमी समेस्तांनी सुदेवांनी आनी हेर जातींच्यांनी स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यांतय पवित्र स्नान घेतलां आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवानसो दिला. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्याच आयतारा सांजेर सुदेवांच्या बियान शिस दारा दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मोदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो.
इतले म्हणून ताणे तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. सोम्याक देखताच शीस संतोषान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हणलें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षातली, जांची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षाशिनात. देवाचें उतर हे, वाकान्नी तुका क्रिस्ता.